प्रकाशीच्या पुस्तका वेलें वाचप. तेन्ना देवदूतान म्हाका जुवांवाक जिविताच्या उदकाची खंयचे परीन चिकचिकीत एक नोद देवाच्या आनी मेंढऱ्याच्या सिंहासनांतावन शाराच्या मैदाना पर्यंत व्हांवता ती दाखयली. नदीच्या दोनी देगेचेर जिविताची झाडां आसलीं. ती 12 पावटी दर म्हयन्याक एक पावट फळां दितात तसलीं. ओनबावार्थ्यांक भलायकी दिवन ताच्या पानांक गूण आसा. शिराप पडलोलें थंय कांय आसचें ना. शारांत देवाचें आनी मेंढऱ्याचें सिंहासन आसतलें आनी देवाची साकरां ताका नमस्कार करतलीं. तीं ताका रूप रूप पळयतलीं आनी ताच्या कपालार ताचें नांव बरयलेलें आसतलें. आनी रात आसची ना आनी तांकां दिव्याच्या वा सुर्याच्या उजवाडाची गरज पडची ना, कारण तोच सर्वेस्पर देव तांचो उजवाड जातलो आनी ती सासणाच्या सासणाक राजवट चलयतली. उपरांत ताणें म्हाका अशें म्हणलें, हीं उतरां विस्वास फावो आसलोलीं आनी खरीं. प्रवाद्यांक प्रेरणा दिता त्या सर्वेस्परा देवान वेगीं कितें घडचें आसा तें आपल्या चाकरांक दाखोवंक आपल्या दुतांक धाडलो. पळयात, हांव रोखडो येतां. ह्या पुस्तकांतलीं बाकितां सांबाळटात तीं सुभागी. देवाचें उतर हे. देवाचे व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, सोम्या ये, सोम्या जेजू ये. सर्वेस्परा मुखार यात, ताका दिन वासुया. तो थीर कोडप आमचो तारूक, ताका वाखाणुया. जबाब, सोम्या ये, सोम्या जेजू ये. सर्वेस्पर म्हणल्यार व्हरतो देव. सगल्या वण व्हरतो राय. खोल खोल सागर, उंच उंच पर्वत ताच्याच हातांत आसात. जबाब, सोम्या ये, सोम्या जेजू ये. आपले खोशेन पोदवेन रोचला, देखून दर्या ताचोच. आपल्या हातांत आकारलोली सुकी जमीन ताचीच. जबाब, सोम्या ये, सोम्या जेजू ये. Soy sorvesvara, soy sorvesvara, soy sorvesvara, soy sorvesvara. मनशाच्या पुता मुखार खात्रीन उबी रावंक तुमी पुर्ती जावचे खातीर सगलो वगोत मागणें करात. जागृत रावात, तयार रावात. Soy sorvesvara, soy sorvesvara, soy sorvesvara, soy sorvesvara. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. तुमी तुमची चोत्राय धरात, ना तर कामचोराक लोबडोन बेबदिकाय करून आनी ह्या जिविताची हुस्के काडून तुमची काळजां जोड जातीत आनी तो दीस तुमचेर अकस्मात पावत. आख्खे पृथ्वीमेर आसलोल्या सगल्या मनशाचेर फास कसो तो येतलो. येवचो आसात त्या घडण्यांनी मोदल्यान सुरक्षीतपणी फुडें वचूंक आनी मनशाच्या पुता मुखार भिरांतीन विणें उबी रावंक तुमकां घोटाय मेळचे खातीर सगल्या वेळार मागणें करून जागृत रावात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. मुखेल बोल. सगल्या वेळार मागणी करून जागृत रावात. लूक 21 वोळ 36. आमचो
दर एकल्याचो निमाणो दीस केन्ना आनी खंयचे घडयेर येतलो तो आमी नकळो. तसोच तो सुम्याचो दीस येतलो. सेवा धर्मा प्रमाणे ह्या वर्साचो आयज निमाणो दीस. फाल्यां थावन आमी नवें वर्स सुरू करता. नव्या करारांतलें निमाणें पुस्तक प्रकाशुणी ह्या आयच्या वाचपांत आमकां उगडास करता. आमी आमच्या सर्वेस्पराक रूप पळयतलीं आनी ताचें नांव आमचे कपालार आसतलें म्हूण शुभ वर्तमानांत जेजू म्हणटा. सगल्या वेळार मागणें करून जागृत रावात. मिसाच्या बलिदानान सुरवातेक भेटवणेच्या आनी क्रिस्त प्रसादा वेळार मिरवणुकेंत आनी आमी वांटो घेता. तेन्ना आमी ह्या संवसारान वाचूर म्हूण दाखोळ करता. मरण कोणाकूच चुकना कसलें ना कसलें कारण घेवन आमकां देवाची व्हरूंक येता. तयार रावया. आमचे सर्वेस्परान आमकां आयज पासून जिवी दवरून तयार जावंक वेळ दिला ताचो फायदो काडुया. कितले पावट आमचेर वायट येवंक जातालें आनीक आयलोलें जाल्यार पासून देवान आमकां साल्वार केली. ह्या दोळ्यांनी कितलें बरें आमी पळयता. मागण्याची मनशां जावन दुसऱ्यांक बरें तेंच करून सोम्या येण्याक तयार जावया. म्हजो थाराव मागण्याच्या जिवितांत रावन आनी बरें तेंच करून सोम्याच्या येण्याक रावतली.